क्रिस्तुतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जायतेपटी आमच्या जिवितांत विविध सन्निवेशांनी आमी एखाद्या संदिग्ध परिस्थितींत मदल्यान पाशार जाता. जावंक पुरो आमच्या जिवितांत आर्थीक अडचणी आयली वा पिडा शिडा आयली, कठीण पिडा शिडा, कितले वखद केल्यारय ताका परिहार मेळना, बरी भलायकी मेळना, तसली एक परिस्थिती. वा कोणी एकलो अवघडाक संपडलो आनी त्या उपरांत कुटुंबांत कश्ट आनी जायतेपटी असल्या एका परिस्थितींत आमी पसार जाता आसतना आमी म्हणचे आसा ही देवाची मांडवळ, न्ही गी, ही देवाची मांडवळ. ही देवाची मांडवळ म्हणून हा क्लास सोडच्या पयलें जायतेपटी आमी आमचीच मांडवळ करून आमी आसच्या त्या परिस्थितींत हांव सुडकां जोडूंक, ताका परिहार जोडूंक जायतेपटी आमी प्रयत्न केल्ले आसा. बऱ्यो वाटो की वा वायट वाटो, आर्थीक परिस्थिती बिगडलेल्या वेळार थंय हांगा लोन घेवचे वा थोड्यांतल्यान उपकार मागचो, हें पण केल्लें आसा. आनी अशें थोडे फावटी आनीक चड आर्थीक अडचणेक आमी संपडलेले आसा. थोडे फावटी वेव्हारांत लुकसाण जालो, पूण थंय हांगा बँक लोन करून गी ते आमचे बिझनेस कितें आसा तें फुडें व्हरूंक आमी प्रयत्न करता. पूण परत सलवणी बगल्या वेळार आमचो आकला जावन आसा ही देवाची मांडवळ. जायतेपटी देवाची मांडवळ म्हणून देवाक पयल्या सुवातेर वचून देवाच्या कुशेक खालतीमान घालच्या पयलें जायतेपटी आमी आमची मांडवळ, आमची खुशी करूंक प्रयत्न करता. आनी थोड्या पटी जावं पुरो आमी तांतू आमकां जैत मेळोवंक पुरो, वा थोड्या पटी आमकां आनीकी चड आमची परिस्थिती बिगडोवन वचोंक पुरो. आनी त्या वेळार सगळें देवाच्या हातांत आसा, आमच्या हातांत कितें आसा म्हणून अखेरीक देवाची मांडवळ म्हणून आमी काल्तिमान घालता. आज देवाच्या मांडवळे विशीं कित्याक उलोवन आसा हांव. आयच्या सुवार्थेंत आमकां आयकूंक मेळची ती निमाणी थोडी उतरां अशीं आसा ते. आपणा विशांतली देवाची मांडवळ तांणी निर्फळ केली. शास्त्रज्ञांनी परिजमा विशीं उल्लेख करून जेजू ही उतरां उलयता. आपणा विशांची देवाची मांडवळ ताणें निर्फळ केली. देवाची मांडवळ केदळाय निर्फळ जाता गे. देवाची मांडवळ केदळाय निर्फळ जाता गे. एक ना एक रितीन देव ताची खुशी जारी करता, देव ताची मांडवळ जारी दवरता. आतां देवाची मांडवळ पयल्या सुवातेर मनशा कुळा पासत कसली जावन आसली. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत अवस्वर 1 आनी वळ 30 वळींत देवान सगळो संवसार रचलो आनी त्या उपरांत मनशाक रचलो. जेन्ना हो संवसार तो रचून आसलो, हर एक दीस एक वस्त वा एक सृश्टीची एक अंशां तो रचतना पयल्या सुवातेर ताणें उजवाड रचलो. देव त्या दिसाच्या अखेरीक देवाक तें बरें दिसलें. रूख झाडां रचलीं, देवाक बरें दिसलें. दर्यो उदक आनी पुरा रचलें, देवाक बरें दिसलें. आनी निमाणें मनशाक रचलेले उपरांत थंयसर उल्लेख केल्लो आसा, उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा, देवाक भोव बरें दिसलें. मनशाक रचलेले उपरांत सृश्टी संपूर्ण जाली आनी सृश्टीची संपूर्णताय पळोवन देवाक भोव बरें दिसलें. आनी तें भोव बरें जावन कितें आसलें तें शाश्वत जावन आसा जाय म्हणून देवाची खुशी आसली. देवाची मांडवळ जावन आसली की हें भोव बरें म्हणून कितें आसा तें शाश्वत आसा जाय. पूण तें शाश्वत उरलें गी.
तें भोव बरें म्हणलें कितें आसा तें शाश्वत उर जाय म्हणल्या खातीरच देवान मनशाक एक आज्ञा दिल्ली, वायट विसवण करिनाका. ह्या सृश्टेंत सगळें बरें आसा, वायट विसवण करिनाका. आडवरलेलें फळ खायनाका. तें आडवरलेलें फळाचो रूख त्या भुमी वैकुंठांत आसलो जाल्यार तें बरेंच आसलें, पूण मनशाच्या विसवणे वरवीं तें वायट जावंक पावलें. मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं वायट जावंक पावलें. देखून जें संपूर्ण बरेंपण, भोव बरेंपण जें कितें आसलें तें सांडलें, तें वायट जावंक पावलें. देखून मनशाची विसवण देवाच्या मांडवळेक अडखळ हाडटा. मनशाचें दारूण काळीज, मनशाचें अविधेयपण देवाचें येवजण निर्फळ करता. पूण जेन्ना ती सुरविल्ली मांडवळ निर्फळ जाली, देव परत एक नवी येवजण, नवी मांडवळ तो जारी करता. आनी ती मांडवळ जावन आसा आमा सुमेस्तांचें साल्वासांव. जें बरेंपण, जें भोव बरेंपण, संपूर्ण बरेंपण मनशान सांडलें, तें परत ताका फाटीं मेळच्या बरी देवान नवीच एक येवजण जारी केली. आनी ही येवजण इस्रायल परजेक प्रावाद्या मरिफात देवान परगट केली. आनी जेरेमिया प्रावाद्याच्या पुस्तकांत 19व्या वळींत 19व्या अवस्वरांत 11व्या वळींत आमी अशें वाचता, तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसली येवजण आसा तें हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या केस्ती पासत केल्ली येवजण्यो, बरवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. वय मोगाच्या भावन आनी भयणो, परत जेन्ना देव मांडवळ करता ती आमच्या बऱ्यापणा पासतच, आमच्या उदरगते पासत, आमच्या हिता पासत, आमच्या नासा पासत न्हय. आमकां एक बरवशाचो फुडार, तो बरवशाचो फुडार ह्या संवसारी आमकां मेळना. बगर सर्गीच्या राजान जसो तो आमकां मेळचो, तो बरवशाचो गांव आमी आपणाय जाय. ते बरवशाचें तें व्हड तें सर्गीचें राज आमी आपणाय जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. आनी त्याच पासत आज आमी आयकल्लें तें पयलें वाचप, थंयसर एक घडीभर हांवें तुका सांडलो तरी व्हडा मोगान हांवें तुका परतून घेतलें. क्रोधान बरोवन एक घडीभर हांवें म्हजें मुखामळ तुजें तावन लिपयलें, पूण सासणीक मोगान हांवें तुका दया दाखयली. म्हजो विश्वासी मोग केदींच सांडचो ना, म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. देव परत आनी परत इस्रायल परजे संगी ताजो मोग वांटून घेवंक खुशी व्हरता, पूण तो मोग समजून घेवंक आनी देवाच्या मोगांत परत एकवट जोडोवंक इस्रायल परजेचें काळीज दारूण जावन आसलें. अशें आसोनी देव ताची येवजण जारी करता. देव ताची येवजण जारी दवरता. आनी त्या येवजणे प्रमाणे, त्या येवजणेक सरी जावन इस्रायल परजेन फाटीं येजय म्हणून देवान बसयलेल्या सडवणदारा पयलें एका सेवकाक धाडलो, आनी तो सेवक जावन आसा जुआंव बाप्तिस्त. आनी जुआंव बाप्तिस्ताच्या वेळार जें प्रावाद्यांनी प्रावाद केल्लें तें उतरां ती जारी जाल्लीं. म्हज्या फुडें हांव एका सेवकाक धाडटलो, पळय तुज्या फुडल्यान हांव एका दुताक धाडटा, तुज्या येण्या वेळार तो तुजी वाट तयार करतलो. मलाकी प्रवादाच्या पुस्तकांत हे आमकां वाचूंक मेळटा. मलाकी अवस्वर 3:1 थंयसर ही उतरां आमकां वाचूंक मेळटा. ही उतरां, ही बसवणी शास्त्री आनी फरिसेव बऱ्या रितीन जाणा आसले.
आनी जुआंवचें जिवीत एलिया प्रवादी सारकें आसलें तांणी समजून घेतलें तरी पूण देवाची ती मांडवळ जारी जावन येता म्हणून समजून घेवचें दिसलें एक बरें मन उक्तें मनोभाव तांचें थंय नातल्लें कित्याक तांचें काळीज आजुनूय दारूण जावन आसलें त्याच पासत जेजू माथेवाच्या वांचलांत वळ 23व्या अवस्वरांत 37व्या वळींत अशें उल्लेख करता जशें एक कोंबी आपल्या पिलांक आपणाच्या पाकाड्या पंदा आरोंक सोदता तशें हांवें तुका म्हजे थंय एकवटावंक कितलो चड आशिल्लो पूण कितें जालें त्या देवाच्या मोगांत लबदून रावंक त्या देवाच्या वेंगेंत रावंक इस्रायल परसा तयार नासली शास्त्री आनी फरिसेव तांणी केल्ल्या विसवणे वरवीं देवाची मांडवळ ताणें निर्फळ केली पूण देवाची मांडवळ थंयसर रावली की ना कोलोसेकारांक बरयल्लें सांत पावलाचें पत्र अवस्वर 1 आनी 2 आमी वाचल्या तर आनी प्रत्येक रितीन अवस्वर 1 24 वळींतावन अवस्वर 2 5व्या वळी मुसर आमी वाचलें तर परत एक नवी येवजण देवान करची आमी पळयता जें बरेंपण ताच्या विसलेल्या लोकांक तावन जारी करूंक देवाक जालें ना वा असाध्य जालें त्या शास्त्री आनी फरिसेवाच्या दरुण काळजा वरवीं जें संपूर्ण बरेंपण भोव बरेंपण परत जारी करूंक देवाक थंय देवाक निर्फळ म्हणून बगलें त्या वेळार देवान एक नवी विसवण केली आनी ती जावन आसा जशें सांत पावल म्हणटा जेंतिला मुखांतर एका निजा देवाची वळख नासलेल्या त्या लोकां मुखांतर देव परत एक फावटी तें संपूर्णपण तें बरेंपण रोसूंक फुडें सरलो आनी त्या बरेपणाची वांटेली जावन आसा हांव आनी तुमी हांव सुमेस्तांक देवान ताच्या नव्या येवजणेची हक्कदारां वारसदारां केल्यांत आतां विसवण आमच्या हातांत आसा त्या देवान करच्या मांडवळे देवान केल्ल्या त्या मांडवळे प्रमाणे जियोवचें वा देवाच्या मांडवळेक विरोध जावन चलचें स्वतंत्रताय आमकां दिल्या ती विसवण करूंक आमकां देवान सुडका दिल्या आनी तो जर आमी देवान दिल्ल्या त्या स्वतंत्रतायेचो सुडकेचो बरो उपयोग केलो तर जशें आमच्या आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तशें आमचे थंय संपूर्ण भरती आमचे थंय संपूर्ण नवे साव रसून येता तुजे कुंट घट कर तुजो दोरयो लांब कर कित्याक तुज्या दाव्याक आनी उजव्याक तूं विस्तरतलें म्हळ्यार तुमचे थंय संपूर्णताय भरोवन वमतली तुमचे थंय बरेंपण अदीक आनी अदीक मापान तुमकां फावो जातलें देखून देवाची मांडवळ कितें म्हणलें तें समजून घेवचें भोव गरजेचें आतां इस्रायल प्रजेक देवाची मांडवळ त्या प्रवाद्या मरिफात तांकां कळीत जालें म्हाका आनी तुमकां खंयसर कळीत जाता देवाच्या उतरा वरवीं पवित्र सभेच्या शिकोवणे वरवीं वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पवित्र पुस्तक तशेंच इगर्ज मातेची शिकोवण आमकां देवाची खुशी कितें आनी त्या सर्गींच्या राजाक समकोवच्याक ते सर्गींचें राज आमी आपणावच्याक कितें करी जाय कसलें जिवीत आमी जिये जाय म्हणून आमकां स्पश्ट रितीन कळीत केल्लें आसा देखून त्या पवित्र पुस्तकाची मौल्यां आमी आमच्या जिवितांत पाळया देवान आमकां दिल्लें मोगाचें मंदामेंत आसा तें आमच्या जिवितांत एकामेकाचो दुस्मानाचो मोग कर आमच्या
आमकां दुखयल्ल्यांक बोगसणाच्या मनोभावाने जर आमी जियेल्या तर खंडी जावन आमकांय त्या सर्गीच्या राजांत देवाच्या त्या नव्या मांडावळे प्रमाणे जियोंक साध्य जातलें आनी ती देवाची खुशी कितें देवाची मांडावळ कितें म्हणलें तें जाणा जावंक आमकां सोमी जेजूस प्रेरण जावन आसा. सोम्या जेजून मागण्या मारिफाते ताच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हणून तो जाणा जालो. आमी आमच्या मागण्याच्या जिविता मारिफात देवाची खुशी जाणा जावया आनी त्या प्रमाणे जियेवया आनी ह्या दिशेने तसो सोमी जेजू आमकां आदार दिवं दी कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया.